कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा नागपंचम. तर तुमकां सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार हॅप्पी नागपंचमी. खूब जाणांची आयज नागपंचम आसतली, खूब जाणांची आयज धांवपळ जी आसा पळय ती चालू आसतली सकाळच्यान. अशें करून हेवटेन तेवटेन आनी पळोवपाक जो आसा पळय तो टायम ना. तशेंच जाता घरान कितें फंक्शन कितें फेस्टिवल ज्या दिसा आसता पळय त्या दिसा अशीच धांवपळ जाता. आनी आतां घरान खूब जाण आसा जाल्यार एक वेगळी गोश्ट, आनी कोण ना न्ही जाल्यार आनीकूय धांवपळ. रातचें मेन न्हीद पडना, म्हागेलें तशेंच जाता. फाल्यां कसलो हुस्को आसा आनी हुस्को परत रातचें कितलो टायम जालो काय असो करून रातभर हुस्कोच. राती बी तशेंच जालें. बट आमगेर नागपंचमीक मोटें अशें कांय हें आसना. नागपंचम करता आमगेर. जे कोण म्हाजे रेगुलर व्हिवर्स आसा, पयलींच्यान पळयता विडियो, तांकां खबर आसा आमगेर नागपंचम करतात. आनी कशी करता ती बी तुमकां खबर आसा. जशी हांवें पळयल्या म्हळ्यार आमच्या सायडीन गोंयान बी कशी करता तशी ना. हांगची पद्दत हांव ज्या कडेन आतां आसा पळय म्हाज्या घोवाच्या घरा सामकी डिफरंटच पद्दत जी आसा पळय न्हू ती. ज्या कोणें पयलींचे व्हिडियो पळयला तांकां खबर आसा. जे कोण नवी आसा स्टेट येवन तुमकां सगळें जें आसा पळय न्हू कळटलें. ओके. तर हो बायेक न्हिदयता भितर. कितलो टायम जालो ताका न्हिदोवपाचें ट्राय करता, कशेंच न्हिदना. 2दा हेणें उदोन न्हिदोवपाची ट्राय केली, न्हिदूना. एकदां हांवें ट्राय केली न्हिदोवपाचें, कशेंच न्हिदना. ताका हुस्को. आमी कितें करता, ही कसली पानां, तें कसलें पीठ, हें कित्याक करता तें कित्याक करता, हुस्को ताच्या खातीर नवें न्ही सगळें. सो ताका ते हुस्क्यान न्हीद येता पूण न्हिदपाक नाका असली हें तेजी कंडिशन जी आसा पळय न्हू ती. सो हाका म्हटलें तूं न्हिदता जाल्यार पळय तें आनी न्हिदय. आनी मागीर जें आसा पळय न्हू हें करया अशें म्हणून. हात दुखलो, पातोळ्यो थापतालें. मागीर बाकीचीं सगळीं कामां जीं आसा पळय ती करया अशें म्हणून. हांव एक्चुली न्ही आतां पातोळ्यो थापतालें हांगासर. म्हाका कशें करूं दिना. हळडीचीं पानां दिता न्ही हांव, मागीर ते बेजार करता म्हणून हांवें हळडीचीं पानां जीं आसा पळय ती दिलीं हातीक. ती पिंता आनी दुसरें दी म्हणटा. परत घेता दुसरें पिंता. अशें करून थोड्यो हळडीचीं पानां जीं आसा पळय ती वाट लावना म्हाजी, पिड्ड्यार करून उडयली. सो हांव पातोळ्यो थापतालें. परत किरकीर करता. हेणें भायली आपली सगळी तयारी केली. आतां न्हांवन जें कितें करपाचें आसा पळय तेंच उरलां करपाचें. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण तें पळयता न्हिदता जाल्यार अशें म्हणून. पळय म्हटलां ताका. आनी हांवें पातोळ्यो ज्यो आसा पळय त्यो थापून घेतल्यो. चड न्हू आमकां दोगांकय तिगांकय न्ही अशें म्हणून थोड्योश्यो हें केल्यो. आनी उरलेलें जें आसा पळय न्हू तें बेगीन जावपाक जाय म्हणून मुटल्यो केल्यो. दाखयता तुमकां केल्या त्यो. आनी काल आयताराकूय ज्यो आसा पळय त्यो मुटल्यो बी करूं नाशिल्ल्यो न्हू म्हणून म्हटलें चल आसूं करया अशें म्हणून. आनी बेगीनूय बी जाता न्ही ताका लागून. हें पळय आसा दाखयता तुमकां. आयज न्ही म्हाजी सगळी गडबड जी आसा पळय ती जाली. हें पळयात हांगासर. ओके. हांव न्ही एक्चुली पातोळ्यो थापतालीं, पानां बी आशिल्लीं, बट पांय खूब हें करपा लागले. आनी हेका खूब टायम लागता न्ही पातोळ्यांक, अशें म्हणून म्हटलें आसूं पातोळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो. थोडेशें पीठ उरलेलें, मुटल्योच ज्यो आसा पळय त्यो करया अशें म्हणून. हेच्या पोंदाक न्ही पातोळ्यो आसा थोड्योश्यो. थोड्यो म्हणल्यार एक 10 ते 15 ज्यो आसा पळय त्यो हांवें पातोळ्यो केल्यो. आनी मागीर न्ही ही मुटली केली. आतां तुमकां खबर आसा न्ही मुटली कशी करता, कितें करता ती. आनी पळय काल एक्चुली आयताराक चिंतलेलें हांवें करया म्हणून. मागीर टायम बी जाता म्हटलें आनी आयज परत पातोळ्यो बी करूंकूच जाय न्ही अशें म्हणून मागीर आसूं म्हटलें आनी मुटल्यो करूं. मे बी देवाक जाय आशिल्ल्यो आसतल्यो केल्ल्यो हांवें. ओके. सो ह्यो मुटल्यो म्हणटा त्यो आमी खातलीं आनी नैवेद्याक ज्यो आसा पळय त्यो पातोळ्योच दाखयतलें हांव. तर हें आतां न्ही स्टीम करून घेवपाक जाय. ओके. सगळें हें करून दवरलां हांवें. आतां गॅसार दवरिता. आनी इतलो मॅस जाला तुमकां सांगता विचारा नाका. भरपूर मॅस आसा पळय न्हू तो जाला. आनी बायेक आतांच न्हिदयलां. बाय न्हिदला आतांच. सो ह्यो न्ही 15-20 मिनटां भितर जातल्यो. ओके. आतां टायम पळयता कितलो जाला तो. आनी मातशें हें जें आसा पळय न्हू तें वॉटर जो तो क्लीन करून घेता. म्हळ्यार कांय ना, देवाक हें घालपाक अभिशेक घालपाक दूद इल्लें काडूं जाय आनी उरलेलें तापोवपाचें. हें पीठ हेका आतां जाय पडटलें म्हणून दवरलां. आनी आतां हें पातोळ्यो थापलेल्यो न्ही ते पिठाचें तेजें आयदन आसा थोडेंशें पडलां तें आनी वॉटर जो आसा पळय तो क्लीन करून घेता. हें हांगासर बी क्लीन करपाक जाय. आनी म्हाजें तर जालें आतां. म्हळ्यार पुजेच्या रिलेटेड जें कितें काम आसा तें. आतां डायरेक्टली हेका कितें हेल्प जाय जाल्यार तें करता. हें हांगासर इल्लेशें चुन्न उरलां. हें पळयात तें एका डब्याक काडून दवरिता आनी आयदनां पयलीं जीं आसा पळय तीं सगळीं घासून घेता. खूब मॅस जाता आयदनां मेजार पडले की. पानां उरल्या. ओके. हें सगळें घासून घेवया.
बाय जर एकदां न्हिदलें न्ही जाल्यार व्हडलेशें काम करपाक कांय प्रॉब्लम जायना आनी अशें ना न्ही कितें नवें अशें म्हणून सगळें आमच्या हातींतलें एवरी इयर करून येयल्ली सगळें जें आसा पळय खबर आसा कशें कितें करप कितें ना तें बट कितें जाता बायेन मदीं लुडबूड केली की ना मागीर सगळें जें आसा पळय प्रॉब्लम जावपाक लागता आनी तें रडपाक लागतकीर हें करतकीर अशें म्हणून आनी तेन्ना जेन्ना पळय ताका न्हीद येता आनी न्हिदना पळय न्हू तें तेन्ना चड चिडचिड जाता आतां ताका उदोवच्यान न्हिदोवपाचें आमी ट्राय करता बट तें न्हिदना ताका आमी कितें करता पळय तेजो हुस्को आपल्यालें इनवॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय सगळे कडेन सो ताका लागून तें चिडचिड बी जाता तेगेली न्हिदूय बी येता पण न्हिदपाक बी नाका अशें जाता ताका आतां जबरदस्ती न्हिदयला हेणें आनी हो शावर घेवपाक गेला ओके सो पळयता आतां हांव बाकीचें जें कितें क्लिनींग आसा पळय तें करता हाका थोडेशें हेल्प करता म्हळ्यार वाती घालपाक जाय फुगोवपाक जाय तें सगळें जें सामान जें आसा पळय तें रेडी करून दवरता की बाय उठचे पयलीं पुजा जी आसा पळय ती करून घेता नाजाल्यार भायर मागीर आपल्याक व्हर म्हणटलें आनी भायर गेल्यार आपलें सकयल सोड म्हणटलें ताका लागून तें उठचे पयलीं पुजा जाता जाल्यार पळयता ओके सो चलो हांगसर म्हाज्यो पातोळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो जाता उकडटा आमगेर आयज देवाक न्ही जेवणाचो नैवेद्य ना फकत पातोळ्योच आसा पळय न्हू त्योच दाखोवपाच्यो आनी हे पळयात हांगासर मागीर नागपंचमीक जें नाग पुजन करता पळय तेज्यो मुर्ती हाडनात आमी घरा कडेन पिठाचें करतात सो 2 करप जोडयेन तो आनी ती रे न्ही तो आनी ती सो हें तांदळाचें पीठ जें आसा पळय न्हू तें हांगासर कट केलें खंय कितें केलां मळून घेतलां हांगासर आकार जो आसा पळय न्हू तो घेता मुर्तीकार हो मुर्तीकार हांगासर आकार घेता अशें करून पाट दवरप एक पन्नोसो पाट घेवप आनी तेजेर न्ही हळडीची पानां एक्चुली ती 2 मोठी पानां जी आसा पळय ती घेवप बट मोठी पानां मेळपाक मातशें मुश्कील ताका लागून कीड लागल्या आमगेली सगळ्या पानांक ताका लागून अशें करून 4 पानां जी आसा पळय न्हू ती घेतल्या ओके आनी अशें करून न्ही तो करप 2 करप एक व्हड एक मातसो बारीक तेज्या ओके ताका सारको शेप म्हळ्यार शेप सायज आकार कितें आसा पळय तें दिवप आनी मागीर ताका मातसो कलर लावप तें बी मागीर दाखयता तुमकां अशें करून न्ही थापून घेता हांगासर हो फर्स्ट आनी ताकाच लागून सेकंड वन जो आसा पळय न्हू तो ओके असोच करप मागीर दाखयता तुमकां ओके जालें की भायर न्ही आयज वत बी बरें येयलां सकाळच्यान वत आसा उठलां तेन्नाच्यान हांव 6:15 सुमार उठलेलें तेन्नाच्यान वतूच आसा म्हणल्यार आतां न्ही हांगासर पळय आतां हे सायडीन मातसो काळोख कसो केला कपडे बी आसा भायर आनी ज्या दिसा पळय टायम आसना कितें करपाक कपडे बी सुकोवपाक पळय त्या दिसा वत बरें येता ही हांगासर जाली तयारी ही पळयात सगळें रेडी केलां हळद पिंजर अष्टगंध मिक्स करपाक जाय आनी तांदूळ उजवाती विडो फुलां ओके आनी हें हांगासर दूद कड्डण नाल्ल उदक कापूर जोडवें एकारच ओके कोयती नाल्ल फोडपाक आनी आमगेर न्ही देवाक जेवण ना फक्त पातोळ्याचेंच जें आसा पळय तो नैवेद्य आनी हें हांगासर रेडी ओके मस्त अशें रेडी केलां आनीक जालें न्ही हांगचें कांय ना फकत पातोळ्योच न्ही त्यो मागीर व्हरया न्ही आनी हांगा भट बी रेडी जाला ओके सो हॅपी चलो आतां या भितर तूं एक वर्स समयी नाका तीच घे सकल आसा तीच घे वात घाल आनी घे तितून ती व्हडली वात घाल आनी घे ओके हांव हें करून पातोळ्यो काडटा आनी येता हां सो पातोळ्यांक न्ही म्हाका जाय पाटाचेर ताटाचेर शिरती आनी तेजेर ना रे ताटार ताट न्ही पाटाचेर ताट दवरप ताटांक शिरती केळी खोल्याची आनी तेजेर पातोळ्यो आनी तेजे वयल्यान मागीर परत थापप ना रे शायरी करना शायरी करता खंय हांव सो चलो हांगासर पाट आनी पातोळ्यो म्हाज्यो जाल्यो आसतल्यो काडून घेता हे पळय ताट घेतलां ताटांक ही शिरती घातल्या ओके काडून घेता मागीर गडबड जाता सगळी आनी एट अ टायम भायर वयता बाय उठूना
तेकाच लागून गडबड आहे का म्हळ्यार बेगीन कर अशें म्हणून. कित्याक बाय उठलें जाल्यार मागीर तेका एक हांडीर धर आनी कितें ना कितें भितर उरताच. मागीर तें व्हरपाक परत भितर यो भायर यो करून मागीर जायना न्ही. आनी ते हात घालता सकयल देवूळ म्हणटाले वता मागीर हें करतले अशें करून म्हणल्यार बाय उठचे पयलीं करया अशें म्हणून. मागीर तेका देवाक हें दूद घालून पांय पडपाक लायतली. ओके सो काडून घेता पातोळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो दाखयता तुमकां. हांवूय बी पळयता कशें जालें तें. मुटल्यो मातश्यो आनी स्टीम करपाक जाय दिसता अशें म्हाका दिसता. पळयात ना जाल्या पळयात बऱ्यो जाल्या मुटल्यो आनी. सो ह्यो तश्योच दवरिता आनी पोंचे हें जें आसा पळय तें काडटा गरम आसा. ओके हे पळयात मस्त अश्यो पातोळ्यो. ओके 5 दवरूं काय 7 दवरूं पातोळ्यो देवाक? 7 दवरूंक जाय. ओके ह्यो काडून घेता हांव आतां. पत्री हे पेटना जाल्यार मागीर दोनी वाती एक कडेन करच्यो. हांगसर न्ही आमची पुजा जी आसा पळय न्हू ती करपाक स्टार्ट केली आसा. आनी वत तुमकां सांगता असलें आसा वारू आनी वत वाती पळय हांगा देवाचें कितें जाता तें तेजेर तुमकां कळटलें. सो फूल रिच्युअल जो आसा पळय न्हू तो तुमकां हांव दाखयना कशें कितें करता तें. सगळें करून जालें की ना दाखयता मागीर. नाजाल्यार मदीं जें कितें युनीक तुमच्या खातीर आसा पळय न्हू तेंच दाखयता. सकयल्यान घाल. दूद खाणून बी काढणार ना उसून म्हणून काढली. मामी जाय जाल्यार व्हर म्हणटाली तेंच्या आसा पावस उतर लागीं आसता सकयल आसा म्हणटाली. वात मोठी कर. आतां न्ही रातची जाल्यार 11:15 आनी जो व्हिडिओ हांवें दनपारां एंड केले एंड म्हळ्यार दनपारां जितले शूट केल्ले पळय तेच्या नंतर हांवें कांय शूट करूं ना. आतां रातचे 11:15 जे आसा पळय हांव व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करता. तुमी म्हणटली गायबूच जाले पुजा केली विसर्जन दाखयलेंच ना म्हणून. एक्चुली जालें कितें जाणा दनपारां पुजा बी केली आनी जशें की तुमकां हांवें सांगलें पळय आमकां नैवेद्य ना म्हळ्यार आमच्या हांगासर जी पुजा करता पळय आमी पूजन स्थापना केले म्हणटकीर जी पातोळेचो नैवेद्य दाखयता पळय तितलोच तेच्या नंतर हेजो नैवेद्य ना. कितें आसा तो जेवणाचो नैवेद्य आसा पळय तो ना. सो दनपारां पुजा बी जाली मागीर आमी तें तशें थंय दवरलात. आनी जें पुजन आमी तुळशी कडेन करता पळय तें आमी भितर हाडना तें भायरूच दवरिता आनी थंयच्यानच विसर्जन जें आसा पळय तें करता. आनी तुका सांगता हांव दनपारां येयलें भितर बाय न्हिदलेलें तुमकां सांगलें न्ही जस्ट पुजा बी करून भितर आयलें पळय न्हू भितर येवपाक आनी बाय उठलें सारकें. सो उठलें बीन आनीक पातोळ्यो ज्यो केल्ल्यो पळय त्यो हांव घेवन नेबरागेर गेलें तांकां दिवपाक. सो तेंगेर गेले कडेन हांवें आवाज आयकलो बाय सामकें व्हडल्यान रडटा. कितें जालें म्हणून खबर ना. न्हिदला बी बरें सकाळच्यान बी बरें आशिल्लें पण मागीर पळय तें रडपाक लागलें पळय न्हू व्हडल्यान अशें रडटा फुगार अशें करून रडपाक लागलें सामकें उस्कारे सोडनासतना आळस परतीनासतना रडपाक लागलें. सो हांव थंयच्यान येयलें हें कित्याक इतलें रडटा काय म्हणून आयकून. आनी मागीर पळय ताणें ती पिरपीर कंटिन्यू केल्ली पळय न्हू तें सामकें चिडचिड सामकें इतलें क्रँकी तें फर्स्ट टायम जालां आतां ताका 10 म्हयने जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जाले आनी तेजें किरकीर जें आसा पळय न्हू इतलें क्रँकी जावप एण फर्स्ट टायम जालां अशें.
सो कित्याक म्हण खबर ना दनपारां तेज्याच फाटल्यान सगळें हें करप. हो मागीर इल्लोसो जेवलो सकयल दवरलो सकयल रावना, हांवें धरल्यार ताका पळोवन रडटा, तेणें धरल्यार म्हाका पळोवन रडटा. हांव कशेंच हें करना, सामकी हें चिडचिड. मदींच मातशें तेजें मायंड कितें जाता खबर ना, चेंज जाल्यार कितें जाता, मदीं मातशें एक 5 मिनटां खेळटा, सडनली ताका कितें याद जाता, मागीर तें परत रडपाक लागता. अशें करून आयचो सख्खो दीस आसा पळय, आदेस आसा पळय आमचो, तो तेज्याच फाटल्यान जे आसा पळय तो गेलो. कितें म्हणून कांयच कळना अशें. मागीर ताका मातशें एकदां बोम घातलो दनपारां, जेयलें बी ना, बोम घातलो ताका आनी न्हिदयलें. मातशें न्हिदलें एक अर्दवर, तितलो वेळ आमकां मातसो रिलीफ. परत उठ्ठगीर मागीर परत तेंच सगळें चालू. अशें करून दनपारान हांव जेयलें बी कांयच ना तेज्या बोवाळान. सांजची मागीर परत हय कितल्यान न्हिदलां तें मागीर 5 सुमार, 5 न्ही आतां न्हिदलां, 7:30 सुमार जें न्हिदलां पळय न्हू, 7:30 7:45 तें मागीर तें आतां 9 सुमार उठलेलें. ते उठून आतां मातसो आतां जो आसा पळय, म्हणजे आतां उठला पळय तें न्हिदून, तेच्या नंतर मातसो मूड जो आसा पळय तो ओके लायक आसा. मातशें अशें हेवटेन तेवटेन खेळ्ळ्या भशेन करता, हांसलेल्या भशेन करता, बट अशें मातशें क्रँकी आसा, चड ना. जशें नॉर्मली केन्ना केन्ना क्रँकी जाता पळय तशें आसा, बट मातसो रिलीफ जो आसा पळय तो मेळ्ळो. इतलें सगळें तुमकां सांगता. कसो म्हळ्यार बाकीचे जे आदेस आसा पळय न्हू तो कसो गेलो दनपारच्या नंतर दीस जो आसा पळय तो कळच ना, इतली सगळी किरकीर बिरकीर जाली. सो तितूनच भितर मागीर लेट असो विसर्जन केलो आनी एकदां पुजन जालें, नैवेद्य दाखयलो म्हणटकीर आमचें कांयच ना अशें करून. आनी आमच्या हांगासर सगळ्यांगेर ऑलमोस्ट सगळ्यांगेर म्हणल्यार आतां तुमी आसता खूब जाणांगेर अशें, सो एकामेकागेर बी वचप जायना. मागीर ते आमी जेयली बी, म्हळ्यार दनपारां एका वाडलो बी सगळें केलें. सांजचें मातशें हेवटेन तेवटेन आनी ह्या दिसा हांव म्हाजें क्लिनिंगाचेंच काम जें आसा पळय न्हू तें चड अशें, सो तेंच क्लिनिंगाचें हेवटेन तेवटेन थोडेशें मातशें कितें केलें बिलें. आनी मागीर 7 सुमार विसर्जन जें आसा पळय तें केलें. विसर्जनाक जस्ट एक उदबत्ती दाखयतात आनीक विसर्जन करता तें केलें. आनी बाकीचे अशें व्हडलें अशें कांय केलेंच ना, बायेच्याच फाटल्यान अशें. मागीर अशें जाता न्ही कितें जालें काय, खंय पोटांत दुखता काय, तकली दुखता काय, थंडी जाल्या काय, आंग दुखता, कांयच कळना कितें जालां म्हणून. आनी ह्या दिसा आमची मातशी गडबड बी जाता न्ही, आनी हेवटेन तेवटेन सगळें सामान काडटात, कितें पुसता धुयता हें करता, तेवूय बी पळोवन तेवूय मातशें आबूज जालां. एकूच दिसाची खबर ना न्ही, आतां कितले दीस जाले कितें करता ताकाय बी कळना कितें जाता आनी हांवें कितें करता, खंय वयता काय, अशें जालें तेजें. मे बी म्हणून ताचो मूड जो आसा पळय सडनली असो चेंज जाला आसा. सो पळयता आतां कशें कितें न्हिदप जाता तें. म्हाका असो केन्ना काय न्हिदल्यार पुरो जाला. ओके, सो म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून. ओके, सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडलेले लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.